जाकोबाचें पत्र आवेसवोर तिसरो. जीब राखून दवरची. म्हज्या भावां भयणींनो, तुमचे मदले चडशे धर्माचे शास्त्री जावंक फुडें सरचे न्हय, कित्याक तशें आमी अदीक कोर जोडटेक सांपडोंक शकताव म्हूण आमी जाणाव. खरेंच आमी सगळीं जायत्या वायटांनी चुकी करताव. उतरांनी केन्नाच चूक करिनात तीं मनशां सोंपून आपणाकूच ताच्यान पुर्णितायेन धामावंक जाता. आमकां जाय तें करूंक घोड्याच्या तोंडाक लागोन घालें म्हणटच ताका सगळोच आमकां जाय तसो भोंवडावंक जाता. वो तारवाक पळयात, केदीय व्हड ती जावं, कितलेंय कोर वारें ती लोटोन वचूं, एका धाकटुल्या वाऱ्या उदेशीं तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता. अशेंच जिबे सोरींक घडटा. ती एक ल्हान सांदो कोरो, पूण आपणाचीच व्हड बोडाय ती सांगूंक शकता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हडलें रान लासून उडोवंक शकता तें चिंतात. जिबूय उज्याचेच भाशेन. आमच्या सांद्यां मोदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती खोटायता आनी हेमखोणांतल्यान उज्यान आपुणूच लासोन आपल्या उज्यान आख्ख्या मनशाकुलाच्या जिविताचें चक्र उलपावून उडयता. सगळे तरेची रानवटी मोनजात, सुकणीं, जिवाणीं आनी मासलीं मनशाच्या दोमावंक जाता आनी मनशांनी दोमायल्यांत, पूण जीब दोमावंक कोणूच शकना. ती मनशांक तार दिनासलोलें वायट, मारेकार विखान भरलोलें. तिचे उदेशीं देवाक आमच्या बापाक आमी दिनवासताव आनी तिचेच उदेशीं देवाच्या सारक्याचीं रचलोल्या मनशांक शिरापताव. आशिर्वाद आनी शिराप त्याच तोंडांतले भायर सरतात. म्हज्या भावां भयणींनो, हें अशें जावंक फावोना. एकेच जोरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड उदक आनी कोडू उदक केन्ना तरी व्हांवतात? म्हज्या भावां भयणींनो, एका आंजिराच्या झाडाक दाखो जाल्ल्यो आनी एके दाखेचे वालयेक आंजिरां जाल्लीं म्हूण आसात? तशेंच खारें उदक व्हांवता थंयसरलें गोड उदक व्हांवून नजो. खरी जाणवाय. तुमचे मोदें जाणवायेचीं आनी समजिकायेचीं आसात कोण? तांणी आपल्या जिविताचे बरे चालीन म्हणगे नम्रतायेन आनी जाणवायेन केल्ल्या कोडण्यां वरवीं आपूण तसलीं म्हूण दाखोवचें, पूण तुमच्या काळजांत निड्डूकायेची कोडसाण आनी स्वार्थी आशा आसा जाल्यार तुमची बोडाय सांगून सोत तें फोटींनी लिपोवं नाकात. असली जाणवाय स्वर्गार तावन येना. ती संवसारांतली, मनशां सोयंबाची आनी देंवचाराची. जंय निड्डूकाय आनी आपलेपण आसात थंय दिसपट आनी सगळे तरेचें वायट. स्वर्गार तावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ, त्या भायर शांत, दुलोप आनी बोली. ती कोणवालायेन भरलोली आनी बऱ्या कोडण्यांचें पीक दिता तसली. ती तोंडां पळोवन कामां करिना, धोंगेपणूय चलोना. शांती करपी मनशां जितलीं शांतीचीं बियां वपून वेतात, तितलें देवाक मानता तसलें जिवीत वाडोन वेता. असल्या सगळ्या मोदें वाडलोल्या जिविताचें पीक तीं लुवूंक पावतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.